नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे प्रणालीज कुझीन आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया दिवाळी स्पेशल आमाड्याची चटणी, जी आमी चडशी दिवाळीक करून खातात। तर यो सुरवात करया। ताका लागून हांवें हांगा थोडे आमाडे घेतल्या। हे आमाडे उदकान बरेपैकी धुवन घेतल्या आनी तांची साली आसा ती तासून घेतल्या। आतां हांकां आमी थोडे मीठ लावन घेवया। तातून घालता अर्दो चमचो मीठ आनी हे आमकां मीठ त्या आमाड्याक अशें बरेपैकी लावन घेवपाक जाय। अशें मिक्स करून घेवया आनी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत मिक्सरान सोय घालून घेवया। हांवें हांगा एक ल्हान नाल्लाची सोय कातून घेतल्या, ती मिक्सरान घालून घेता। एक चमचो घालता सुकी कोथमीर, हांगा तुमी जिती कोथमीर वापरल्यार जाता। अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो। मागीर तातून घालया 4 ते 5 हरवी मिरसांगो। हांगा तुमकां जितली हरवी मिरसांगो जाय तितली वापरात। ही मोडून घेता। अशी मोडली म्हणटकर ती वाटपाक बरी पडटा। ती अशी मोडून घेवया आनी मागीर तातून इल्लें उदक घालून घेवया आनी ही मिरसांग आमकां मोठीशीच वाटून घेवपाक जाय। तर ही पळया अशे तरेन आमची मिरसांग वाटून तयार जाल्ली आसा। आतां ही आमी काडून सायडीन दवरया। ताजे उपरांत कायल गरम करपाक दवरया आनी तातून घालता एक मोठो चमचो देसी घी म्हळ्यार गांवठी तूप। हाजे जाग्यार तुमी तेलाचोय वापर केल्यार जाता। तातून मागीर घालया एक चमचो सासवां। सासवां अशी तडतडली म्हणटकच तातून थोडी करिबलाची पानां घालून घेवया। ही 2 मिनटां आमकां तळसून घेवपाक जाय। ती सासवां आनी करबिलाची पानां अशी बरेपैकी तडतडली म्हणटकच तातून ते मिठाक लायिल्ले आमाडे घालून घेवया आनी ते एक 5 मिनटां खातीर अशें तळसून घेवया। अशें भाजून घेता। ते अशें बरें भाजून जालें म्हणटकच तातून ती वाटून घेतलेली मिरसांग ते कायलीन घालून घेवया। हांगा तुमकां जितलें दाट पातळ जाय तितलें तुमी तातून उदक घातल्यार जाता। मिक्स करून घेवया। मागीर तातून घालता चवी पुरतें मीठ। एक चमचो घालता गोडाचो, हाज्या जाग्यार तुमी थोडी साकरय वापरल्यार जाता। मिक्स करून घेवया आनी ताजेर झांकणें धापून हे थोडे वेळ शिजोवन घेवया। आनी थोड्या वेळान पळयात आमच्या आमाड्याची चटणीक असो बरो खतखतो आयला आनी तातूंतले ते आमाडेय बरे शिजल्या आनी अशे तरेन आमची आमाड्याची चटणी खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही रेसिपी तुमी ह्या दिवाळीक नक्की ट्राय करून पळयात। खावपाक खूब रुचीक लागता। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।